मार्गो परमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आविसर 12 वोळ 28 ते 30 एकदम धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान तांचे वाद विवाद चलतात ते ऐकून आणि जेजून काय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळोवन ताचे कळे विचारले, सगळ्यां भितर पयली आज्ञा खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पूर आमचो देव एकलो सर्वेस्पूर आणि सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या जिवाच्या बोलान, सगळ्या तुझ्या मनान आणि सगळे तुझे शक्तीन तू मोग करतलोय. दुसरी आज्ञा ही, तुझोच मोग करताय तसो तुझ्या पेल्याचो तू मोग करतलोय. हांचे परस व्हड आनीक आज्ञा ना. आणि धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, शाब्बास गुरुजी, तुवें सांगलां तें खरें. तो एकलो आनी ताचे भायर दुसरो ना. खरेंच सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या जिवाच्या बोलान, सगळे शक्तीन आमी ताचो मोग करूंक जाय. आणि आमचोच करता तसो आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय. हें सगळ्या होमान आनी योजना परस एकदम अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत हांव पयस नाय. आनी त्या फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.